आयज 12 तारीख आणि आयज जे पंचायतीचे इलेक्शन आसा तेजे काउंटिंग जे आसा ते हांगासर फर्मागुडी हे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आसा हांगासर जातलें। तेन्ना हांगासर 3 हॉलांनी हे काउंटिंग जातलें आणि त्याच प्रमाणे 4 मतदारसंघाचे हांगासर काउंटिंग सेंटर केल्ले आसा। तर शिरोडा, मागीर पोंडा, मडकय आणि प्रियोळ अश्यो 4 मतदारसंघाची मेळून 19 पंचायतीचे काउंटिंग हांगासर जातलें। त्याच प्रमाणे आमी पळोवपाक गेल्यार जे वोटिंग जालां त्या प्रमाणे बेतकी कांडोळा 84%, बेतोळा 86%, बोमा आडकोणा 88%, बोरीम 82%, कुंडेम 85%, कुट्टी खांडेपार 74%, दुर्बाट 85%, मडकय 85%, तसेच पंचवाडी 71%, केरी 86%, कोवळ्या 75%, शिरोडा 72%, तिवरे वरगांव 84%, उसगांव गांजे पंचायत 80%, and बेलिंग प्रियोळ 82%, वेरे बागुर्मे 82%, वळवय 88%, आणि वाडी तळावली 80%। ह्या पद्दतीन ह्या पर्संटेजीचेर जे वोटिंग स्ट्रेंथ जाल्ले आसा आणि दर एका वॉर्डान पळोवपाक गेल्यार 4-5 अशे कॅन्डिडेट उबे रावल्ले आसा। तर ह्या सगळ्या मतदारसंघां 4 मतदारसंघां भितर जो बेतकी खांडोळा वॉर्ड नंबर 1 ह्या पंचायतीन अनअपोज्ड संजीवनी तळेकर, संजीवनी कुशाली तळेकर ही रिजर्व लेडीज आसलेली ही अनअपोज निवडून येयल्ली आसा बेतकी खांडोळा वॉर्ड नंबर 1। तर सगळ्यान लेस पर्संटेज वोटिंग जाला ते कुटी खांडेपार वॉर्ड नंबर 10 जे आसा 50.13%, आणि सगळ्यान चड हायेस्ट वोटिंग जाला पर्संटेज ते उसगांव गांजे वॉर्ड नंबर 8 जे 98.10% जाल्ले आसा। त्यान भायर वडकय वॉर्ड नंबर 10 बांदोडा पंचायतीन जे माजी सरपंच आसा दोगूय जाण ते आमने सामने तांची लढत आसा। तर लोकांचे चड करून त्या वॉर्डान चड लक्ष आसतलें। त्याच बरोबर कुटी खांडेपार मुड्डेर ह्या वॉर्डान आरजीचो एक कॅन्डिडेट रावल्लो आसा। तशेंच कुटी खांडेपार पंचायतीन डॉक्टर केतन भाटीकर हाचे रायझिंग पोंडा अशें पॅनल आसतलें, आणि तेजे म्हणल्यार कितले तेजे पंचायतीन निवडून येतले हेजेरूय लोकांचें लक्ष आसतलें। तशेंच जे लोकल रवी नाईक जे मंत्री आसा तांचेय पॅनल ह्या कुटी खांडेपार पंचायतीन आसा। आणि एक वेगळी गजाल म्हणल्यार उसगांव गांजे 70 पॅनल जे आसा ते म्हणल्यार विश्वजीत राणे हांचे पॅनल आसा। त्याच भितर जो उसगांव गांजे पंचायतीन जो वाळपय भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष आसा रामनाथ डांगी हो निवडणुकेक रावल्लो आसा पंचायतीन। आणि त्याच भशेन सुभाष शिरोडकराचे शिरोडा मतदारसंघात पॅनल आसा, त्यांचो जो भाजपा मंडळाचो सूरज नायक आसा तो पयलीच फावट तेणें इलेक्शनाक ह्या पंचायत इलेक्शनाक फॉर्म भरला, आणि 2 प्रेसिडेंट अशे खडगर अशे ह्या पंचायती इलेक्शन उबे रावल्या। तर ह्या सगळ्यांचो निकाल जो आसा तो एक एक करून जसो रिजल्ट आसा त्या प्रमाणे आमी तुमचे कडेन पावयत रावतले। आणि त्या भायर सपोज जर कितें सपोज जर कॅन्डिडेटाचे सपोज जर उलोवणे आसा ते तुमी तेंचे कडेन आमी लायव्ह तुमचे कडेन संपर्क सादतले। प्रुडंटा खातीर फर्मागुडीच्यान विवेक प्रभू।